एक क्विज वा जाणवाये सवाल अशें विचारया म्हूण मन जाता. मार्काचे सुवार्तेन जेजूची पयलीं उतरां खंयची? आनी जाप आयचे सुवार्तेचे सुरवातेर आसा. वेळ भरती जालो, देवाचें राज लागीं पावलां, पातकिजींनी बदला आनी बरी खबर सतमाना. मार्काची सुवार्ता एक दैवीक ड्रामा म्हूण धरल्यार आज तांतल्या एका महान पात्रधारी जुआंवचें वेदितावन निर्गमन जाता आनी सुवार्तेचे काणये असो वा सोडवणेचे काणये असो प्रमुख पात्रधारी जेजूचें वेदीर आगमन जाता. जुआंवचें बंधन जाताना जेजूच्या मिसावाचें चालन जाता. जेजून सुवार्तेंत उलयलेली ही सुरवेलीं उतरां भोव गुंडायेची. बरी खबर वा सुवार्तेचो सारांश ही उतरां स्पश्ट करतात. हींच ती उतरां. वेळ भरती जालो, देवाचें राज लागीं पावलां, पातकिजींनी बदला आनी बरी खबर सतमाना. हांतलें हर एक उतर आपल्या पुताक मनशा चरित्रेंत धाडपांत देवाचें तें निर्धारीत मेट हांगासर आपुरबायेन व्यक्त जाता. जेजूचे परगटणेंत वेळ भरती जावपाक दिल्लो वस्तू ताचे मुखान त्रस्त जाल्ल्या उगडापणाक आनी साल्वासावांक शीद लागू जाता. ती वेळ घडी आतां पावल्या म्हणजे एका नव्या आनी निर्धारीत तरान देवानूच बसयलेलें भविश्य आतां शेवटाक पावलां. सर्गींचें राज लागीं पावलां म्हणले परगटणेंत स्पश्ट जाता की हांगासर देवानूच सगळें फुडाकारपण घेतलां. तोच सर्वय रितीन कार्याळ जाला. तें राज देवाचें तें आतां मनशा सोडवणे खातीर मनशा चरित्रेक वेंगता. मनशाच्या पातकेपणाचेर तें खेरीत रितीन परिणाम घालतलें आनी बचावी हाडटलें. जेजूच्या त्या पयल्या शिसांनी ताका दिल्ली ती तत्क्षण प्रतिक्रिया ह्या सर्गी राजाक सहजल्ली आमच्या हर एकल्याच्या अणुकरणाकी फावत आसली.